नमस्कार येवकार. गोवा टुडेक सुयश गावणेकार. कायद्याक नवाली, रस्त्यार गुंड मवाली, तवनास भिरी, टोळयांची थरारी, कट्टे पिस्तुलां सुरे तलवारी, वर्दीवाल्यांक दांडे, उखल्लो हात हाजीर मनीस हक्क दलाली. कायद्याक ना वाली, रस्त्यार गुंड मवाली. कोण भितरले कोण भायले, कोण वेले कोण सकयले, संगतीन बाटले, वेल्यान राजकी दलाली. कायद्याक ना वाली, रस्त्यार गुंड मवाली. पोटा पाण्याचें नांव, जोड भायले भायर व्हांवली. मायबाप उधारी, तिजोरी बाराय काळ खाली. कायद्याक ना वाली, रस्त्यार गुंड मवाली. सविस्तर खबरादी हेडलायन्स. पालिका रिझर्वेशन प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचो अंतरीम स्टे. 5 पालिकाच्यो वेंचणुको संस्थगीत दवरपाचो वेंचणूक आयोगाचो आदेशूय स्थगीत. मंगळारा निर्णायक सुनावणी. सुप्रीम कोर्टाचे स्टे उपरांत वेंचणूक आयोग दिता 5 नगरपालिकांनी उमेदवारीक 48 वरां मुजतवाड. 6 मार्च मेरेन उमेदवारांचो फुडार मंगळारा थारतलो सुप्रीम कोर्टान. निमाणे दिसा मेरेन 6 नगरपालिकांक उत्तरेंत 172, दक्षिणेंत 209 अर्ज. सांखळे वॉर्ड 9 पोट वेंचणुकेक 4, पणजे सीसीपीक 120, नावेली झडपीक 7, पंचायत पोट वेंचणुकेक 74 अर्ज. पर्रीकार नावाचो राजकी फायदो घेवप चल्ला. सीसीपीक खंयचेच पॅनलाक तेंको ना. व्यक्तिगत बरेपणांतल्यान मोजक्यांक तेंको. उत्पल म्हणटा योग्य वेळार राजकारणांत देंवतलो. रेवेंच्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन वळवयच्या रेंवकार भुरग्यांचे पेटले. महाराष्ट्रांतली गाडी आडायली म्हूण कॉन्ट्रॅक्टरान काडली तलवार. भुरग्यांनी बडयलो. केस पोंक करूंक हालचाली. पुलिसांचें तोंड बंद. आनी नवें शिक्षण धोरण लागू करूंक राज्य तयार. मुळावे शाळांच्या पावड्यार शिक्षणीक धोरण लागू करूं येता. 90% शाळांनी नवें धोरण लागू करप शक्य म्हणटा मुख्यमंत्री. पालिका रिझर्वेशन प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचो अंतरीम स्टे. म्हापशें, सांगे, केपें, मुरगांव आनी मडगांवच्यो पालिका वेंचणुको संस्थगीत दवरपाचो वेंचणूक आयोगाचो आदेशूय स्टे केलो. मंगळारा सुप्रीम कोर्ट 9 याचिकांची निर्णायक सुनावणी घेतलो. तो मेरेन सरकाराच्यो याचिका कालबाह्य थारत म्हूण सरकाराचे विनवणे वेल्यान अंतरीम स्टे दिला. सरकारान हायकोर्टाच्या आदेशाचेर स्टे मागिल्लो. The Honorable Supreme Court of India today stayed the order of the High Court, whereby the High Court had set aside the elections to 5 municipal councils. The Honorable Supreme Court has suo motu stayed the order of the Election Commission, whereby the election process in respect of these 5 municipalities was suspended. Now this has paved way for conducting of this election, and a democratic process has been restored back. Now the matter is fixed for final hearing by the Supreme Court on Tuesday, and on that day it will be finally argued. So we can now go ahead with the election process. पांच नगरपालिकांनी उमेदवारी अर्ज भरूंक आतां वेंचणूक आयोगान 48 वरांची म्हणल्यार 6 मार्च मेरेन मुजत वाडोवन दिवपाची तयारी केल्या. हायकोर्टान म्हापशां, मुरगांव, मडगांव, सांगे आनी केपें वेंचणुकेची प्रक्रिया संस्थगीत दवरिल्ली. सुप्रीम कोर्टान हायकोर्टाचे ऑर्दीक स्टे दिले उपरांत वेंचणूक आयोगाचें मुजत वाडोवपाचें थारलां. ह्या उमेदवारांचो फुडार मंगळारा सुप्रीम कोर्टांत थारतलो. 5 पालिकांतल्यान ह्या उमेदवारांचो फुडार मंगळारा सुप्रीम कोर्ट थारायतलो. सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आयल्या उपरांत सरकार विरोधी पक्षाच्यो प्रतिक्रिया येवंक सुरू. मुख्यमंत्री म्हणटा वेंचणुको जावंकूच जाय. कोर्टान जो निर्णय दिला ताच्या निर्णयाचें आमी स्वागत करता, कारण लोकशाही प्रस्थापीत करपा खातीर जो निर्णय दिल्लो आसा ताजें आमी स्वागत करता. आनी जेणे करून म्हाका दिसता स्टेट इलेक्शन कमिशन ताजेर वेवस्थीत रितीन डिसिजन घेतलो. काही स्टे मेळिल्ली आसा ती बिश्टी स्टे मेळिल्ली आसा. जी फायनल डिस्पोजल आसा ती 9 तारखेक दवरलेली आसा, ट्यूजडे दवरलेली आसा. सो हेच्या वरसून आमी अशें घेवंक शकना कितें बाबा स्टे मेळ्ळा आनी प्रोसेस स्टार्ट जातलो, रिजर्वेशन आसा अशें उरतलें अशें घेवंक शकना.
आमकां पूर्ण खात्री आसा हे सुप्रीम कोर्टाचेर कित्याक बाबा जे प्रमाणे आमची कॉन्स्टिट्युशनल रायट अपहोल्ड करपाचो जो जिम्मेदारी आमची सुप्रीम कोर्टाची आसा ते आमकां न्याय मेळटलो हेच्या भितर आनी आमकां हेच्या भितर मातसो दुबाव ना. बट आयज खंय तरी गव्हर्मेंट खंय तरी बॅकफुटाचेर पडलेलो आसा कित्याक आयज जेन्ना आख्या गोंयभर जेन्ना हे रिजर्वेशन जालें आख्खो आवाज जालो आनी जेन्ना वुमन्सांक जावं ST जावं SC जावं OBC हांकां जेन्ना प्रॉपर रिप्रेझेंटेशन मेळना म्हणून लोक कोर्टान गेलेले. आयज गव्हर्मेंटाक कांय फरक पडना. आयज गव्हर्मेंट जे कोर्टान वयता आयज जेन्ना हायकोर्टान तेंच्यांनी तेंचो जो एडवोकेट अपियर जालो AG तशेंच आयज ते सुप्रीम कोर्टान गेलेले आसा. हे कोणाच्या कुस्तार गेलेले आसा आमचो लोकांच्या पयसो. सुप्रीम कोर्टान हायकोर्टाची ऑर्डर स्टे केले उपरांत राज्य वेंचणूक आयोगान पालिका वेंचणुकांचे नवे शेड्यूल जाहीर केला. म्हापशां, मुरगांव, मडगांव, सांगे आनी केपें ह्या 5 पालिकेंच्यो वेंचणुकांचे उमेदवारांक उमेदवारी घालपाक आनीक 48 वरांची मुजत दिल्या. तांकां 6 मार्च दनपार मेरेन प्राज आसतलो. ह्या 5 पालिकेंच्यो वेंचणुको 21 मार्चाक जातल्यो. उरिल्ले 6 पालिकेंच्यो वेंचणुको थारिल्ल्या प्रमाण 20 मार्चाकूच जातल्यो. मतमेजणी मात 22 मार्चाकूच जातली. म्हणजे पालिकांचें मतदान 6 पालिकांनी शेनवारा 20 मार्चाक आनी 5 पालिकांनी आयतारा 21 मार्चाक अशे 2 दीस चलतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. उमेदवारी भरपाचे निमाणे दिसा मेरेन 6 नगरपालिकां खातीर उत्तरेंत 172, दक्षिणेंत 209 अर्ज आयले. सांखळे वॉर्ड 9त पालिका पोट वेंचणुकेक 4 अर्ज आयल्यात. पणजे CCPक 120, नावेली ZPक 7, 22 पंचायत वॉर्डांच्या पोट वेंचणुकेक निमाणे दिसा दनपारा मेरेन 74 अर्ज आयले. ब्रेस्ताला पालिका वेंचणुकेक उमेदवारी भरपाचो निमाणो दीस आशिल्लो. 6 नगरपालिकांक आतां मेरेन बिचोलच्यान 83, वाळपयच्यान 40 जाल्यार पेडणेच्यान 49 अर्ज आयल्यात. दुसऱ्या वटेन दक्षिण गोंयान कुंकळ्ळेच्यान 86, कुडचडेच्यान 64 आनी काणकोणच्यान 59 आयला. एकूण 381 अर्ज आयल्यात. लास्ट 6 म्हयन्यांक सुद्दां इतलें करप्शन जालें म्युनिसिपालिटी इलेक्शना खातीर दिसलें की कांयच कळना करप्शन कित्याक खातीर हे फुडलें इलेक्शन लडोवपाक काय कित्याक तें कांयच कळना जालें. तुमी पयले आसतले वेगवेगळे कडेन म्हाका सांगपाची गरज ना हे सगळ्याक बिचोलकारांक तरी दिसून येयल्लें आसा. सो भुरग्यांचोय बरो सपोर्ट आसा आनी आतां हांव थोड्यां कडेन भोंवलो बिलो फॉर्म भरच्या पयलीं जाल्यार प्रतिसाद सामकोच बरो आसा म्हणून मातसो उमेदूय दिसल्या. सगळ्यांची कनेक्शनां कट केली. चवथी कडेन हाल जाले, दुकानदारांचे हाल जाले, घरचे जाले कित्याक बिकॉज ऑफ सिवेज ट्रिटमेंट. सिवेज लोकां कडेन सिवेज ह्या सोकपीट मारले आसा पूण हांगा ही अशी मायनींग एरिया म्हणटे ड्रेन बीन जायना सारकें उदक सोकपीट परत परत भरता आनी ओवरफ्लो जावं लागले. सो ओवरफ्लो जायना मुळे हेल्थान ती कनेक्शनां कट केली. पूण आयज समज हो बिचोलेन समज सिवेज ट्रिटमेंट समज टायमार जालो आनी सारको जालो एक्चुअली खूब पयलीं जावंक जालो तो कित्याक जावंक ना तो खबर ना कित्याक जालो हो म्हजो सगळ्यान फर्स्ट पयलो हो मुद्दो आसतलो. Total 64 nominations are received for Kursare Kakora Municipal Council, and tomorrow, that is the 5th, is the day for the scrutiny of the nomination, and 6th March is the day for the withdrawal of the nomination. There are 15 wards of Kursare Kakora Municipal Council, out of which 2 are reserved for OBC, 1 is reserved for ST, and 5 are reserved for women. In women, out of 5 reserved, 2 are for the women OBC reserved. सांखळे वॉर्ड नंबर 9 खातीर 4 अर्ज आयल्यात. CCP खातीर 120 जाल्यार नावेली ZPच्या बायपोलाक 7 अर्ज आयल्यात. तशेंच 22 पंचायतीं खातीर उत्तरेन 53 जाल्यार दक्षिणेन 21 अशें करून एकूण 74 अर्ज आयल्यात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पणजी महापालिका वेंचणुकेंत पॅनल कॅन्डिडेटांचो घुस्पो. आपलें नांव वापरून राजकी फायदो घेवप चल्ला म्हूण उत्पल पर्रीकाराचो खुलासो. ताचो खंयच्याच पॅनलाक तेंको ना. व्यक्तिगत बरेपणांतल्यान कांय उमेदवारांक व्यक्तिगत तेंको. बंडखोरी करपाची आशिल्ली जाल्यार खंय तो विधानसभे वेळार करपाचो. योग्य वेळार सक्रीय राजकारणांत देंवतलो. ग्रावंड वर्क चलना म्हूण मिडियाक जाप. हे क्लिपिंग कोणें सर्क्युलेट केला? तांकां पर्रीकार हें नांव राजकारणान नाका तांणी सर्क्युलेट केला काय तांकां पर्रीकार नांव हें राजकारणान तांच्या सायडीन जाय आनी सर्क्युलेट केला? हें म्हाका खबर ना. हें तुमकां फायंड आवट करचें पडटलें. बंडखोरी करूंक जाय आशिल्ली जाल्यार ज्या दिसा विधानसभेचे म्हजी केस आसतना जो असो निर्णय घेतलो तेन्नाच करपाचो. पण मे बी एक तर सगळ्यांक विश्वास आशिल्लो की
मे बी हांव एकटोच व्यक्ती आसा हांगा की तो बंडखोरी तशी करचो ना. म्हजो हांवें क्लियर हातून सांगला की म्हजो खंयच्याच फूल पॅनलाक सपोर्ट ब्लँकेट सपोर्ट ना. म्हजो इंडिविज्युअल व्यक्तींक जांकां हांव वळखता, जांचें हांवें काम पळयलां, तांकां आसूं शकता, तो सुद्दां पर्सनल लेवल. खूब जाण आसा, खूब जाणांनी म्हाका फोनूय केल्या, खूब जाणां हांव मेळ्ळाय. ते पार्टी पॅनलाचेर म्हणजे पार्टी पॅनल म्हणजे ते पॅनल ताचेरूय आसा. दोन्ही हातून आसपाक शकता आसूं शकता. डोनाल्ड ट्रंपान खूब वर्सां पयलीं एक ट्विटर शब्द ट्वीट केल्लो, कौफेफे म्हणून. आनी तेन्ना कोणाकूच कळूंक ना हो शब्द कितें. तो एक्चुअली टायपो आशिल्लो. मागीर लोक म्हणपाक लागले हो कर्फफल काय कितें. आतां म्हाका कळटा कौफेफे म्हणजे कितें. पणजेंतलें सिच्युएशन तशें जाल्लें आसा. हे प्रश्न तुमी ते सिच्युएशन कोणें केला तांकां विचारचे पडटले. कितें आसा तें पार्टीच्या अध्यक्षाक हांवें सांगलां आनी तें ऑब्जेक्शन ताणें नोट केलां. आनी ताच्या खातीर आनी कोणूच पार्टीच्या सिम्बॉलान ज्या खातीर फुडें वचून लढना त्या खातीर आय कॅन टेक एज अ इंडिविज्युअल स्टँड. BJPचे ह्या पॅनलार सुद्दां BJPचे कार्यकर्ते आसा, तांकां हांवें क्लियर सपोर्ट दिल्लो आसा. ते येतलो तेन्ना हांव सांगतलो. ते आतां आसा तशें पळोवया तो कसो एक्टीव आसतलो ते पळोवचें. पळोवया. दॅट वील द रायट टायमार डिसिजन येता. आतां सांगून काय येना. ते करपाक येता, ते चालू आसा. थँक्यू. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मेळया. गोंयचो रेंवेचो धंदो रस्त्यार तलवारी आनी मारबडय मेरेन पावलो. बोमा वळवयच्या रेंवकार भुरग्यांनी महाराष्ट्रांतली रेंवेची गाडी आडायली म्हूण कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन पेटलें. कॉन्ट्रॅक्टर गाडयेंतल्यान तलवार घेवन भायर सरलो. तिडकल्ल्या वळवयच्या भुरग्यांनी एक जावन खंय ताका बरोच बडयलो. केस फोंडे पुलिसे कडेन पावल्या. क्रिमिनल प्रकरण खंय पोंक करपाचे यत्न चल्ल्यात. पुलिसांची तोंडां बंद. फोंड्या रेवेच्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन वळवयच्या रेंवकार भुरग्यांचे पेटले. महाराष्ट्रांतली गाडी आडायली म्हूण कॉन्ट्रॅक्टरान काडली तलवार आनी उपरांत भुरग्यांनी ताका बडयलो. 4 जाणांनी आपल्याक आडायलो, गाडी फोडली आनी जितो मारपाचो यत्न केलो म्हूण पयलीं सिंधुदुर्गांतल्यान आयिल्लो ड्रायव्हर मिलिंद दोलयेन कागाळ केली. सद्याक 3 जाणांक अटक केल्या. 4थ्याक अटक करपाची आसा. ते उपरांत राजेश गांवकारान क्रॉस कंप्लेन केली. बेकायदेशीर रेंव येरादारी खातीर थळाव्यांनी महाराष्ट्रासान आयिल्ली MH गाडी आडायली. मात तेन्ना जैलेश नायक थंय तलवार घेवन पावलो. ह्या प्रकाराचेर पुलिसांनी दोनूय कागाळी नोंद करून घेतल्यो, मात कॅमेराचेर उलोवंक ना. मुख्यमंत्री कायदो सुवेवस्थेचेर कांय उलोवंक ना, मात कायदेशीर रेंव वेवसाया खातीर गोंय खंय NGTन यत्न करता. आमी लायसन्स दिवपाक फाल्यां तयार आसा, पण मॅटर इज इन हायकोर्ट आनी मॅटर इज इन NGT. ह्या NGTन मॅटर आसल्या कारणान तांच्यांनी आमकां रिपोर्ट कर म्हटला NCIMI कडून. तो रिपोर्ट मागीर 2 सीझन करचे पडटा. एक कंप्लीट जालो. वी आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट सीझन. आमी NGTच्या इन्स्ट्रक्शना शिवाय तांकां लायसन्स दिवंक शकना. सरकाराचोय खूब मोठ्या प्रमाणात रेव्हेन्यू बुडटा. तो जर दिल्लो जाल्यार सरकाराक खूब मोठ्या प्रमाणात रेव्हेन्यू येता. म्हाकाय पडटा, कारण एक म्हणजे ते लोकांच्या उदरनिर्वाहाचें साधनय आसा, दुसरें सरकाराचो रेव्हेन्यू बुडटा. ताच्या खातीर सरकार आतां फक्त थोडे कडेन जे दिवपाक शक्य आसा किंवा एक्सपेडायट करपाक लायला. इवन दो तेंची आतां EC बीन जी आसली पळय ती सुद्दां कलेक्टराक आमी अपडेट करून दवर म्हणटा, जेणे करून ज्या जाग्यार दिवप शक्य थंयसर आमी दिता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी विवेक प्रभू. नवें शिक्षण धोरण लागू करपा खातीर गोंय राज्य तयार आसा. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत प्रुडंटा कडेन उलयलो. मुळाव्या शाळांच्या पावड्यार शिक्षणीक धोरण लागू करूं येता. 90% शाळांनी नवें धोरण लागू करप शक्य आसा. 10% शाळांनी सध्या साधन सुविधांचो उणाव आसा. तुवें इलेक्ट्रॉनीक सिटीचो प्रकल्पय फुडें व्हरपाची सरकाराची तयारी.
पयलीं जे प्रिलिमिनरी डिसिजन जाका आमी म्हणटा तो फावंडेशन कोर्स सुरू जावपाक जाय जे 3 वर्सां ते 5 वर्सां पर्यंत आत्ताच्या घडीक हो गव्हर्मेंटान सगळ्यांक विश्वासान घेवन तालुका लेवलाचेर ताका विश्वासान घेवन कितें कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल आसा आनी सुरू करपाचो एक डिसिजन घेतला जेणे करून आमी म्हणजे एक वर्सभरा भितर आमकां ग्रीप येतली की एक्झॅक्टली कितें कितें डिफिकल्टीज आसा ताच्या खातीर पयल्यान पयलीं 2 वर इंट्रस्टेड रेडी तेंच्यांनी फॉर्म भरून दिवप तेंच्यांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें आहा टिचर कितें आहा प्रायमरी 1st to 4th चलता आनी तेंच्या कडेन पयलीं KG चलताल्यो ओके म्हणजे लोअर KG 1 लोअर KG 2 हेच कन्वर्ट जातलें फावंडेशन 1 फावंडेशन 2 ज्या जाग्यार डिफिकल्टीज आसा थंयसर मागीर गव्हर्मेंट विचार करतलो की गव्हर्मेंटान खंय खंय इंटरव्हीन करपाक जाय तें पण आमी गव्हर्मेंट स्कुलां म्हणून ज्या जाग्यार आसा फ्रॉम द प्रायमरी टू द सेकंडरी म्हणजे पयलीं ते 10वी पर्यंत त्या जाग्यार गव्हर्मेंट हॅव डिसायडेड टू गो अहेड वीथ दॅट एडेड स्कुलां बाकीच्यांकूय आसा तांकांय आमी फुडें वचप अशें डिसिजन घेतला फुडल्या एक 15 दिसाच्या भितर गव्हर्मेंटा कडल्यान जी नोटिफिकेशन्स ह्या विशयाचेर बीन इश्यू जावपाक जाय त्या विशयाचेर सगळ्यांक पयल्यान तरी एक मिटींग जातली तालुका लेवलाचेर आनी ताच्या उपरांत सगळ्यांक विश्वासान घेवन ती नोटिफिकेशन इश्यू जातली कितली स्कुलां अशें करूं शकता तुमकां रिपोर्ट येयला अजून रिपोर्ट येवंक ना पण आमचो अंदाज आसा की ऑलमोस्ट 90% स्कुलांनी पॉसिबल आसतलें एडेड आसतलें तर पयलीं ते 10वी पर्यंत आसाच आसा KG तेंच्यो आसाच आसा त्यो KG फक्त आमी जॉयन करतले आनी फावंडेशन कोर्स करतले हार्डली खंयसरी 10% चोडसो प्रॉब्लेम जातलो बट थंयसरूय बी गव्हर्मेंटाची तयारी आसा गव्हर्मेंट इंटरव्हीन करून तो विशय सॉल्व करता आनी हायर एड्युकेशन लेवलाचेर अजून विशय NEP सेंट्रलाच्यानूच क्लियर ना कितें जावपाक जाय तो म्हणजे इट शूड बी द 2 युनिवर्सिटी 1 युनिवर्सिटी प्रोफेशनल युनिवर्सिटी आनी वी आर वेटिंग फॉर देर डिसिजन टील देर डिसिजन येयना म्हणजे तांचें डिसिजन NEPच्या सेंट्रलाच्यान येयना तो पर्यंत तेजें डिसिजन काय घेतलें वयचना पण तेजो कंटिन्युअसली एक एकाडमिशियन कमिटी तेजी काडून तेजेनी कंटिन्युअसली तेजो स्टडी करप वर्सभर आनी कशा पद्दतीच्या हायर एड्युकेशनात आमी फुडें वचपाक शकता हाजेर तेंच्यांनी स्टडी करीत रावप आनी तो चेअरमॅना कडेन सबमीट करून चेअरमॅना कडल्यान म्हाजे कडेन हय इलेक्ट्रॉनीक सिटीची रिव्यू घेवपा खातीर तेजल्ले आशिल्लो ताजो पुराय आपली मिनिस्टर या IT मिनिस्टर आशिल्ली सो दॅट बरीचशीं कामां इलेक्ट्रॉनीक सिटींतली फुडें पावल्या थंयसरलें इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळें रेडी जालां जाता तितके बेगीन तो टेंडरूय आमी थंयसरले प्लॉट्स बीन जे आसा ते टेंडरूय करतले आनी जाता तितके बेगीन इलेक्ट्रॉनीक सिटी सेटअप जावपा खातीर सरकाराचो प्रयत्न आसा सांद्र रेल्वे डबल ट्रॅक प्रकल्पा वयल्यान थळावे आनी रेल्वे परत एकामेका सामकार रेल्वेन परवानगी नासतना चर्चीच्या जाग्यार काम सुरू केलां म्हूण थळाव्यांचो आरोप कितलेशेच माड मारले तळें पुरयलें थंयच्या मानसीकय खंय मार बसला रेल्वेचे कोणूच थंय पावना अशें पळोवन लोकांनी कॉन्ट्रॅक्टराचें काम बंद वडोवन थंयची सगळी मशिनरी उखलूंक लायली जी पावणे आसताली ह्या माडांची पावणे बी हांव आसालो पांय हांव आनी तेन्ना म्हाका खबर आहा इगोजी हूंय शेतां हूंय भाटां ते आनी पावणे पयलीं पावताली तेन्ना तेदोर आसता तेदोर म्हणून एक आसलो सर्वे आहा तेजेर तेका सांगली तो म्हणलो आमकां हें बाट आपल्या दी सर्वेचे हेजेर मागीर तेणें ती सर्वे काडी आनी ते फादरान सांगलें तूं इगोजी कांयच जायना काय तूं रिटर्न दिवपा जाय इगोजी कितें हें जालें जाल्यार ते एक फोंडा हो फोंडालो नुस्तें मारताले सुंगटां मारताले मुसाली जाळ घालून आनी पशें बेताले जाल्यार हिंग काळू बरें नुस्तें व्हड व्हड मेळटालें गोरचे प्रॉपर्टी रेल्वेन सांगना आसतना काम कॉमेस केलां आनी कितलें काम केलां रातचें दिसाचें काम करीत आसता आनी आमगे फाब्रिका कमिटी आहा तेय आमचे बरोबर आहाय फिरगोस्करां बरोबर तेय आहाय रेल्वेज ऑफिशियल शूड कम हियर वी हॅव कॉल्ड देम दे हॅव नॉट कम and if they have not come, if they don't come, we will go to the police station now. We have not given any permission, nor we have given them any consent letter, nor they have paid us or nothing like that. So they have just encroached our property, dumped in mud over in our property without our permission, without our consent. And even the water bodies have been damaged because touching our church property there is a water body, there is a sluice gate also, which has been damaged by the railways or the contractor. They have told them you vacate our church property, remove all the machinery and stop the work. क्रिकेट आनी फुटबॉलच न्ही हँडबॉलांतय फुडें सरपाची गरज आसा म्हूण मोगोचो मांद्रेचो फुडारी जीत आरोलकाराचो तरणाट्यांक उलो मांद्रे गोवा हँडबॉल लीग 2021 जाली मांद्रे BJP महिला मोर्चाची कमिटी जाहीर जाल्या
मांद्रेचो आमदार दयानंद सोपटे आशिल्लो. पक्षाआड वावुरतल्यांचेर एक्शन घेतलें म्हूण काँग्रेसीचो प्रदेश अध्यक्ष गिरीशाची शिटकावणी. गोंयभरच्यो एक एक खबरो. देवेंद्र सर सदांच म्हाका लॉकडावना वखदार लॉकडावनाच्या पयले सांगलेले लीग आमी करतात म्हणून, आनी हांवें सांगलेले फूल सपोर्ट म्हाजे कडल्यान जाता तो मॅक्झिमम सपोर्ट हांव करतलो म्हणून. ते लॉकडावना खातीर जावंक ना, तेंच्यांनी आयज घडोवन हाडला. तांकां इतलेंच सांगूंक सोदता की आमकां आयज गरज आहा ऑलिंपीक गेम्स, एटलीस्ट 5 ऑलिंपीक गेम्स आमकां आमच्या स्टेटीन जावं आमच्या कॉन्स्टिट्युशन जावं आमच्या तालुक्यान आमकां वयर हाडपाक जाय. आयज काल हांव नको कितें ते सगळे पेरंट्स आयदर क्रिकेट ऑर फुटबॉल, म्हाका दिसता तांकां अशें दिसून येता की तेतूनच फ्युचर आसा कसो. हें रॉंग. हें इतलेंच हांव सांगूंक सोदता की जर फ्युचर खंयच्या स्पोर्ट्सान करूंक जाय जाल्यार हे 2 स्पोर्ट्स जेका सगळे धांवतात ते सोडून दुसरे डिसिप्लिन्स कितलेशेच बरे आहात ते आयज आमकां वयर हाडपाची गरज आसा. आनी देवेंद्र सरा सारको हँडबॉल वयर काडटा ताका इतलेंच सांगूंक सोदता की म्हाजो सपोर्ट हे डिसिप्लिनान सदांच आसतलो आनी वर्सान वर्सा तुमी अशेच प्रोग्राम घडया, म्हाजो तुमकां सपोर्ट आसतलो. महिलांची जी ताकद आहा म्हाका दिसता भरपूर आहा आनी हेचे फुडें आसतली. कारण ह्या मतदारसंघात जवळ जवळ एक्झॅक्ट 33,000 वोटर आहात आनी 16,500 वोटर हे महिला. माणूस जेन्ना काम करता आसतना चुका घडटात, चुकता ते माणूसच आसता. हांवूय चुकलो आसता पण हांव तुमचे कडेन लागता. आमदार तुमी घडयल्लो आमदार तुमचे पिक्चर वोटर हांव सदांच सांगता माझी कार्यकर्ती माझे पिक्चर आणि तेच भावनेन हांव तुमकां सगळ्यांक रिस्पेक्ट दिता. तुम्ही खूप व्हडल्या भारतीय जनता पार्टी ह्या पक्षाचे तुम्ही काम करतात. आज कोण तरी म्हणटा आज तुमकां तुम्ही जेन्ना काम करता तेन्ना तुमकां म्हणटा काय म्हणिना की भारतीय जनता पार्टीत आसता हे भारतीय जनता पार्टीचे काम करता म्हणटा काय म्हणना तुमकां. ही व्यासपीठार बसोवची फक्त आमच्या बीजेपी पार्टीनूच अशी आमकां योग्य स्थान दिता. बाकी खंय पार्टी खंयच्या आसात त्यो अशें समजू नाका की आमकां कमिटी केली मेंबर केले आनी काय ना. सदां तुमी आयच्यान तुमची वाटचाल ह्या भारतीय जनता पार्टी फाटल्यान आमी काम करपाक जाय. आपलें काम करतना सदां चिंतूंक जाय की मांद्रे मतदारसंघ हो एक संघटना आमची बरोबर आमी एकजुटान एकमतान आमी काम करपाक जाय. आमी एक बरें ऑप्शन बिचोले मतदारसंघाच्या ह्या बिचोले म्युनिसिपालिटीक दिवपाक सोदतात. तरणाट्यांक आमी संदी दिवपाक सोदतात आनी तातूंतल्यान बिचोलेच्या जनते कडेन मागता की एक बदल घडोवन हाडया बिचोले म्युनिसिपालिटीक. बिचोलेचे जे वेगळे लिडर्स आसात जे काँग्रेसी पासून दूर गेल्ले आसात, पयस गेल्ले आसात, तांकां अपील करता की आयज बाकीचे पक्षांतले लोक सुद्धा काँग्रेसी बरोबर आयज बिचोले येतात. तेन्ना आमचे जे पक्षाचे पयलींचे लोक आशिल्ले, पयलींचे वावुरपी आशिल्ले, पयलींचे ऑफिस बेरर आशिल्ले हांचे कडेन सगळ्यां कडेन की तांणी काँग्रेस कडेन लागीं येवचें. जे आमचे कोण पक्षाचे जर पदाधिकारी आनी हे पक्ष विरोधी काम करतले जाल्यार आमी डिसिप्लीन हो प्रमुख हें घेतलेलो आसा. इनडिसिप्लीन आमी खंयच टॉलरेट करपाक ना. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक ॲप, टाटा स्काय ॲप आनी जिओ टीव्हीचो ॲप. 4 चौगांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.